पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार। शिक्षा विजन दिवचल तसेच डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये जे दिवचलचे आमदार आसात तांच्यांनी आपल्या मतदारसंघात वेगवेगळ्या जाग्यांचे हळदी कुंकाचे आयोजन केल्ले आसा। हळदी कुंकू म्हणले काय ना सगळी बायलां एकठांय येता आनी सगळी बायलां जेन्ना आसता तेन्ना जरा हटके आसप म्हणल्यार दुदात साकर। आमी जेन्ना हो कार्यक्रम खेळटा तेन्ना आमी जेन्ना तांकां प्रश्न विचारता तेन्ना बायलांचे बुद्धिमत्तेचो कस लागता। जेन्ना आमी तांकां नाचपाक लायता तेन्ना आमकां पदां म्हणपाक लायता तेन्ना तेंचो कलेचो कस लागता। आनी जेन्ना आमी तांकां वेगवेगळे खेळ खेळपाक लायता तेन्ना तेंची खेळपाची क्षमता जो कस लागता। तर हेच सगळे मेळून आमचो जरा हटके हो कार्यक्रम। आणि हो कार्यक्रम आमी हळदी कुंकाच्या निमतान हांगासर करतात। आणि जरी हो कार्यक्रम आमी तुमच्या पर्यंत उशिरा पावतली जेन्ना हळदी कुंकू सोंपतलो तरी सुद्दां तांचे मदीं आशिल्ली उमेद सगळी तितलीच तुमच्या मुखार पावतली। आजच्या कार्यक्रमान वांटेकार जावपाक सगळी म्हाजी इश्टिण्यो वाट पळयता, सो तांकां आमी चड ताटकळत दवरची न्ही, कित्याक हांव हांगासर तुमचे कडेन गजाली मारीत रावता आनी थंय ती म्हाजी वाट पळयता। तर चला तर खेळुया आजचो भाग। आणि आजचो भाग खेळपाक आमी आयला वर्सावाडा नानोडा हांगासर। आणि आजचो कार्यक्रम आमी खेळटात ती श्री देवी सातेरी पुरमार देवस्थानान। चला तर खेळुया आजचो भाग। पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार। आयचो भाग परत एक फावटी आमचो हळदी कुंकू स्पेशल भाग। आणि जरी आमी हो कार्यक्रम तुमच्या मुखार लेट पावयतली तरी सुद्दां आमची सगळी जी इश्टिण्यो आसा हांगासर जी हांगा वांटेकार जातली तांची उमेद तितलीच आसली तुमच्या पर्यंत पावता तेन्ना। सुरवात करूया आजच्या भागाक। आणि आजच्या भागातलो आमचो पयलो रावंड सांगा बेगीन कसलो तो फुगड्यो रायट। ओके, फुगड्याच्या रावंडाक आमी सुरवात करता। पळोवया आमची 5 स्पर्धक कोण ती, ताळयो मारून तांचें स्वागत करूया। फुगड्याचो रावंड खेळपाक आमची 5 स्पर्धक तयार आसात। आणि प्रत्येक करेक्ट आन्सराक तुमकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, पुणेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज। सुरवात करूया आमच्या पहिल्या पार्टिसिपंटाची ओळख करून। नांव सांग। माझे नाव दीपिका दिलीप नाईक, हांव नानोडा रावता। आणि कितें करता? हाऊसवाईफ। हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा? डान्स करपाक आवडटा। डान्स करपाक आवडटा तर आपयपाचे पयलींच सांगले म्हाका, आपय आपले कोणी डायरेक्टली। आणि फुगडी घालपाक आवडटा। नाव सांग मगे, नाव सांगता मगो। हां लक्ष्मी गणेश गांवकर। आई तुका कितें करपाक आवडटा? फुगडी बी घालता गो। सुनो हाडल्या? हा सुना हाडल्या तुगे। तापताय सोनांची? ना तापना, माझा आवाजच मोठा। आवाजच मोठा। बरं, तुका फुगडी घालपाक आवडटा? म्हणपाक येता फुगडी तुका? म्हण पळया चल, त्याच मिनिटान मोठ्या आवाजान म्हण। पहिलो इडो दडे देई सातेरी देई गाडा, येली सातेरी देई गे बसली कदेला, सूर्या उद्याला त्याच्या बांगावरी, ओळये कळे देव घेव ओळे पुरल। आमकां अशाच खणखणीत आवाजाची गरज असता। खरेंच खूप सुंदर आई। माझे नाव आसा सुजया सुभाष साळगांवकर, हांव नानोडा गांवांत रावता। तुका कितें आवडटा? म्हाका फुगडी घालपाक आनी म्हणपाकय येता। म्हणपाकूय आवडटा। चल तूंय म्हणून दाखय 2 लायन। गणपती देवा करीन तुझी सेवा, नवस करीन रे देवा, नवस करीन रे, 5 फुलांनी 5 फळांनी दुर्वा वाईन रे देवा, दुर्वा वाईन रे। खूप सुंदर। माझे नाव रक्षंदा राजेंद्र मटगाव, नानोड्या पिस्तन रावता। ओके, तुका कितें आवडटा? म्हाका शिवपाक आवडटा। शिवपाक शिवून दाखयतले आमकां। ओके, पिक्चरांतली पदां बी केन्ना म्हणल्या? खंयचें फेवरेट तुजें सांग पद? सगळ्यांक आवडीचे। किचनात काम करता करतना खंयचें पद म्हणटा? खंयचे आवडीचे अशें काय आवडीचे काय ना, फक्त जेवण करपाकूच आवडटा दिसता। म्हणटा म्हण मागीर 2 लायनी तर चल। राम जी की निकली सवारी,
राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। माझं नाव प्रज्ञा परांजपे, नानोडा. हां आणि तुका कितें आवडटा? नाटकान काम करता. नाटकान काम करपाक केल्या खूब येतो? करता? 20-30 वर्सां जाली. 30-40. अरे वा. खंयचो बेस्ट रोल तुजो आजपर्यंतचो? विलन. विलन. चल आमकां विलनचे बी रोल पळोवपाक खूब कमी मेळटा आमच्या शोचेर. सो 1-2 लायनीचे कितें म्हणून दाखयताले दाखय. अरे आशू, ऐकला तू? मग सांग या पोया तुका कितल्या फावटी सांगले? अरे बाय कितल्या फावटी सांगले कामाच्यान येताना तू मातसो बेगीन यो म्हणून, पण केन्नाच म्हजें आयकना. आयकपाचें रे, मातशें कितें तरी आयकपाचें. हां, फक्त ही मिटींग ती मिटींग. हां, तुजें चल्लां तरी कितें? घरान संवसारान मात तरी लक्ष घाल रे. तुका आसा रे मात तरी मनीसपण? हां, सगळीं बायलां पळय रे, आपूण सगळ्यांत पयलीं फुडें आसता, जाल्यार तुमी दादले सदांच फाटीं आसता. कित्याक म्हणून? हां, व्हेरी नायस. आतां हो रोल कसलो आशिल्लो? तापट. हां, बायल आशिल्ली विलन, टापट. पहिलो प्रश्न जो आसा आज आमी सोंपो घेतला. हांव सगळे एक उखाणे म्हणपाक लायतले आनी जे सगळ्यांक बेस्ट उखाणे म्हटले तेका प्रायज. ओके. लक्ष्मीचं देवळात फूल घालते वाकून, दिलीपरावांचे नाव घेते सर्वांचा मान राखून. शंकराच्या पिळणीवर बेल घालते वाकून, गणेशाचं नाव घेते मान राखून. मग झालं. भाजीत भाजी मिरचीची, राजा माझ्या प्रीतीचा. वा वा. हे खंयचे? हे ना. ओके, तुमच्यापैकी कोण? बेगीन ना, फटाफट यो पुढे. तिरंग मेरी जान है, राष्ट्रीय ध्वज का बहुत मान है, 15 अगस्त में हम दोनों ने शादी की, मनोहर मेरी जान है. तांब्याची कळशी पितांबरीने घासली, स्वच्छ रुमालाने पुसली, उमेश रावांचे नाव घेताना विठ्ठल रखुमाई हसली. रुसलेल्या राधेला कृष्ण म्हणतो हास, प्रशांतरावचे नाव घेते जरा हटके या कार्यक्रमासाठी खास. आताच्या पद्धतीन सायकलीवर बायका सुभाचे नाव घेते सगळी जण ऐका. नागपूरची संत्री, जळगावची केळी, शामरावांचे नाव घेते हळदी कुंकू समारंभाच्या वेळी. इंग्रजीत चंद्राला म्हणतात मून, किशोररावांचे नाव घेते केरकर घराण्यांची सून. मंगळसूत्राच्या 2 वाट्या, मंगळसूत्राच्या 2 वाट्या, सासर माहेरची खूण, आनंदाचे नाव घेते खांडेकरांची सून, आनंदाचे नाव घेते खांडेकरांची सून. आमची पहिली फुगटी ऑडियन्सान फुटला आणि अनुष्काक मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. गाडयेच्या नंबर प्लेटीर जर KL आसा जाल्यार ती गाडी खंय रजिस्टर्ड आसा? कर्नाटका. चुकले उत्तर. केरला. उत्तर दिला केरला. सारखे उत्तर. रक्षंदा मटकर हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. ओके, फुडलो प्रश्न. थिवीमच्या आमदाराचें नाव? थिवीमच्या आमदाराचें नाव? नीलकंठ हळणकर. किरे? हां. परत एक फावटी फुगटी आमची ऑडियन्सान फुटली आणि ज्योती नाईक हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. ओके, फुडलो प्रश्न सारको ऐकात. ओके, परत एक फावटी टास्क तुमच्या खातीर. ओके, तुमकां 5 रिएक्शन दितले हांव, त्या प्रमाणे तुमी तोंडां करून दाखोवपाक जाय. कोण पार्टिसिपेट करता? तुजे कडल्यान स्टार्ट करूया पयलीं. 5 तोंडां, 5 एक्सप्रेशन आहा, सारकी पळयात तेंचे कडल्यान. हॅपी, खूब खुश, दुखी, टेन्शनान, रागान, चाडयो सांगतना, सॅड, रागार, हॅप्पी, फोनार उलयतना, टेन्शनान. ओके, नेक्स्ट कोण ट्राय करतो सांगा बेगीन. तिडकीन, चाडयो सांगतना, कोणेच तुझ्यापेक्षा बरी साडी नसला जाल्यार,
आज मेकअप बरो जावंक ना जाल्या वत खूप लागता खूप हॅपी झाले विनर लास्ट एलिटी मोठ्यान ताळ्यो बरे फेसीस करून अंजलीन प्राइज घेतला आणि ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके फुडलो प्रश्न. ही एक म्हण आसा अर्दी हांव म्हणटलें अर्दी तुमी पुरे करपाक जाय. येता जाल्यार ताळी मारपाची आनी आन्सरा मदीं दिवप ना. कशात काय डॅश 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 ताका एक तरी चान्स मेळून येता. कशात काय फाटक्यात पाय. सारकें उत्तर. तो आशिल्लो आमचो फुकटांचो रावंड आनी तुमी पळोवंक शकली की आज वेगवेगळे वेरिएशनान आज वेगवेगळ्या लोकांनी आमच्या वेगवेगळ्या पार्टिसिपंटांनी आपली उत्तरां दिली. कोणे बरी उखाणी घेतली हांगासर कोणी बरी फेसीस करून दाखयली कोणे खूब ट्राय करून करून आन्सर घेतलो लास्टाक. मोठ्यान ताळयो जाली सगळ्यां खातीर. दीपिका नायक हांच्यांनी उत्तर सारकें दिलां आनी तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. वेळ जाला आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड खेळपाचो. पळय आमचो खंयचो फुडलो रावंड तो. कभी हा कभी ना हो आमचो फुडलो रावंड आनी जे विनर जातले तांकां मेळटले पंचामृता बासमती रायस. अबे हो रायस मेळटा सगळ्यांक आनी सगळ्यांकूच खबर आसा की पंचामृताचो हो रायस आज घराघरांनी पाविल्लो आसा. आनी बासमती रायस जेन्ना आमी हेचो यूज करता तेन्ना पुलाव म्हणा बिरयानी म्हणा खूब खूब रुचीक जाता. सो आज हो रायस कोणाक मेळटा पळोवया. अंकिताचो टायम सुरू जाता आतां. अंकिता उलोवपाक आवडटा. पयलींच हय. ओके कल्पना तुजो टायम सुरू जाता आतां. कल्पना हळदी कुंकू जालो. तूं भोंवता सगळ्याक. ओके विजया तुजो टायम सुरू जाता आतां. णवरे न्हेसपाक आवडटा. मुद्दाम न्हेसलो. भांगर बी घालपाक आवडटा. केन्नाय. खूब आसा. ना. उषा तुमचो टायम सुरू जाता आतां. उषा कितें जालें टेन्शन आयलें. आं टेन्शन आयलें दिसता. च्या घेतली मुगो. उगी रावप ना उलोवप. डिस्क्वॉलिफाय. संजना तुमचो टायम सुरू जाता आतां. संजना ती उलयना तुका कितें उलोवपाक जाय आशिल्ली कशें तिणें तुका रावंड कळ्ळो. तर तुजो टायम सुरू जालो. पयलीं टेन्शन आयलें. आं टेन्शन घेवचें ना. च्या पिले. हर्षा तुजो टायम सुरू जाता आतां. हर्षा तुजें ड्रेसींग म्हाका आवडलें. ब्लावज बी खंय शिवून घेता हांगासरूच. कोणाय कडेन दिता. हांगा बरी टेलर्स ना. सगळे कडेन आसतात. पणजे बी वता केन्ना शॉपिंगेक बी. ना चडशे हांगात न्हू. अस्मिता तुजो टायम सुरू जालो आतां. अस्मिता लोक उत्सवाक गेल्ले मगो. गेल्ले. कितें हाडलें शॉपिंग केली. खूब कितें पयशे कितें कितें पयशे. खूब पयशे कितें मोडटा. कितें हाडले. शॉपिंग करपाक आवडटा. शॉपिंग करपाक खूब आवडटा. एकटेच वता. एकटे वयता गो मिस्टराकय व्हरता. तेकाय व्हरता. सुलभा तुमचो टायम सुरू जाता आतां. सुलभा न्हिदून बी येयला कितें तूं न्हिदून उठून. न्हिदता हांव सांजे केन्ना. दनपारचे चडशे. दनपारचें हय जेवन न्हिदता. प्राची तुजो टायम सुरू जाता आतां. प्राची अशें भाशणां बी केन्ना दिल्या. दिले. खंयसर गो. महिला मंडळान आसा. स्कुलान बिलान अशें दिले. शिकयता. ना. समिरा तुजो टायम सुरू जाता आतां. तूं कितें कॉम्पेरींग बी करता गो सदांच. प्रोग्रामांनी करता कॉम्पेरींग. करता. बरें केलें आज तुवें. कोणें बरोवन दिल्ली स्क्रिप्ट. तुवेंच बरयल्ली. ओके तुजो टायम सुरू जाता आतां. कशें दिसता सगळ्यांक पळोवन. बरें दिसता. आवडटा कार्यक्रमांत भाग घेवपाक. आवडटा. तूं केन्ना अशें स्पीच बी दिना. दिता. कॉम्पेरींग केला केन्ना. खूब फावट केला. ओके सिमरन तुजो टायम सुरू जाता आतां. सिमरन ब्लावजचो पॅटर्न बरो दिसता मग खंयच्यान हाडलो. रेडीमेड घेतला ब्लावज. ना कोण शिवून दिला. ओके अंजली तुजो टायम सुरू जाता आतां. अंजली नाटकांनी बी केन्ना काम केलां कितें. केला. आवड आसा. आवड आसा. आनी चलो माझो आसा. तुजोच. हय.
माया तुजो टायम सुरू जाता आतां. माया वत लागना मगो लागता. आं सत्री बी हाडल्या हाडल्या. कितें गो सत्री घेवन भोंवता भोंवता. आनी अशें हांगा लागीं लागीं अशें सत्री बी घेवन भोंवता तूं भोंवता. आनी पावसानूय भोंवता. खंय भोंवता स्कुलान वयता हाडपाक. शिकयता स्कुलान भुरग्यांक हाडूंक वयता. तूं वता हाडपाक वयता. बायक चलयता चलयता. कसली गो डिओ. नवीन घेतल्या कोरनी. कोण नवीन घेवंक ना घेवपाची आसा. कोण घेवन दितलो गो घो दितलो घेवन. आनी तूं घेवचें ना घेतले. गाडी घेवंक ना गाडी घेतल्या. चलोवपाक आवडटा आवडटा. आं खंय वता भोंवपाक नानोड्यात. पेट्रोल वाडला न्ही गो वाडला. आं तूंच घालता पेट्रोल पयशे कोण दिता पेट्रोल घालपाक घो दिता. गो दिता तूं वचना दिसता कामाक शॉपार वयता विवोच्या. ओके सो आमकां कभी हा कभी ना ह्या राऊंडचे विनर हांगासर मेळ्ळा. मोठ्यान ताळयो सोनी तेजे खातीर. कभी हा कभी ना ह्या राऊंडचे विनर येता माया नायक आनी ताका प्रायज दिवपाक आमचे बरोबर आसा पंचामृत रायसचे स्टाफ नूर आनी ते तांकां प्रायज दितले. फुडलो राऊंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. खेळूया आयच्या भागांतलो स्पेशल राऊंड आनी स्पेशल राऊंडची पार्टिसिपंट कोण ती पळोवया. आयच्या भागांतल्या स्पेशल राऊंडाक आमी सुरवात करता आनी आमी पार्टिसिपंटांक हांगासर दिला 5-5 बॉल. तांच्या मुखार दवरला चेस. तांकां करपाक जाय इतलेंच की बॉल उडोवपाक जाय आनी प्रत्येक चेराचेर एक एक बॉल पडपाक जाय. सगळ्यांक पयलीं हो सिक्वेन्स कंप्लीट करता ती जातली हे राऊंडची विनर. तशेंच आमकां आनी एक रनर अपूय जाय. सो तुमी सगळे आपली बॉल सारके उडोवपाक जाय चेरांचेर. आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये दिवचलचे आमदार हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्रायज. ओके सो रेडी रेडी स्टार्ट स्टार्ट. दोन आणि ओके ओके दोन झाले पुरो. ओके मोठ्यान ताळयो सोनी सगळ्यां खातीर. निशा गांवकर जाता आमच्या ह्या स्पेशल राऊंडचे विनर आनी हांव रिक्वेस्ट करता हांगासरली पंच नीलम हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो तिका. आनी ह्या राऊंडची रनरअप जाता रेश्मा गांवकर. सो तांकांय हो प्रायज वता आनी हे दोनी प्रायज आमकां स्पॉन्सर केला दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये हांच्यांनी. कॉंग्रॅच्युलेशन सगळ्यांकूय. वेळ जाला आयच्या भागांतलो फुडलो राऊंड खेळपाचो जो आसता आमचो डान्स राऊंड. आनी डान्स राऊंडची पार्टिसिपंट हांगासर ऑलरेडी तयार आसा आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. ओके सो रेडी कसलो डान्स आणि किरे एनर्जी लेवल बाप रे.
कसो आशिल्लो डान्स बेस्ट टाळो जाल्यार एकदा कोणा खातीर स्पेशल एक्सप्रेशन क्वीन लटके झटके भारती शेट्ये प्राइज दितली हो ज्योती नाईक हे आमचे स्पेशल प्राइज विनर मोठ्यान टाळ्यो जावनी स्पेशल प्राइज आणि विनर कोण विनर सांगा येल्लो साडी बिहना सावंत जाता आमच्या डान्स राउंडचे विनर आणि तांकां मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी आणि हांव रिक्वेस्ट करता प्रिया शेट्ये हांच्यानी हो प्राइज दिवचो कॉंग्रेच्युलेशन वेळ जाला अनेक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया पंचामृता बासमती राईस प्रेझेंट जरा हटके मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम Pride of Ponda Pen Aroma. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके खेळूया आमच्या आयच्या भागात अनेक एक स्पेशल प्राइज कित्याक आमच्याकडे आज भरपूर प्राइजेस आसा आणि हे प्राइजेस आमकां स्पॉन्सर केला दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांच्यांनी आयच्या भागातलो स्पेशल राउंड आणि राउंड सारको सोंपो आमकां बायलांक सगळ्यांक न्हेसपाक आवडटा मुरगडपाक आवडटा आणि बरी स्टायलीन चलपाकूय आवडटा सो रॅम्प वॉक आमी पळोवया आणि जी बेस्ट रॅम्प वॉक करतली तिका मेळटलो स्पेशल प्राइज सो पळोवया आयचो स्पेशल प्राइज कोणाक मेळटा तो ओके सो आमी एक प्राइज काडपाची आशिल्ली पण आता आमकां दोन प्राइज काडचे पडटा कित्याक इतली बेस्ट हांगासर रॅम्प वॉक सगळ्यांनी केला सो तुमी सांगात चूज करा बेगीन नीलम आणि समीरा जाता आमचे ह्या राउंडचे विनर आणि तांकां प्राइज दिवपाक आमचे मदीं आसा विशाखा ते तांकां प्राइज दितले आता खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राउंड आणि शेवटचे राउंड खेळपाक आमकां पार्टिसिपंट जाय जी खंयच्याच राउंडाक खेळूं नाशिल्ली अशी 10 पार्टिसिपंट बेगीन येयात हांगासर आयच्या भागातल्या शेवटच्या राउंडाक म्हणजे चकते राउंडाक आमी सुरवात करता आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट फोणेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्राइज गेम आसा ती अशी हांगासर आमी 2 टीम करून दवरल्या प्रत्येकाचे पार्टनर आसा तांच्या समोर मुखार दवरला लेस 1 2 3 म्हणले काय ना तुम्ही फुडें येवपाक जाय आणि लेस घेवपाक जाय जी टीम मॅक्सिमम लेस घेता ते फुडल्या राउंडाक परत पावतली ओके सो रेडी ओके रेडी
1 2 3. अरे वा वा, व्हेरी गुड. कितले जाण घेतले? एक. कोणे घेवंक ना ती भायर रावा. 1 2 3. ओके, कितले जाणांक मेळ्ळो लेस? बाकीची भायर चला, लेस आहा ती भितर रावात. 1 2 3. ओके, आता 2 फायनलिस्ट आसा आमच्या बरोबर. 1 2 3. ओके, चकते रावणची विनर मॉडर्न ताळोजोनी. आमची आयची रनर अप तनुजा प्राइज दिता मिस्टर धानव गांवकर आणि मोठ्यान ताळोजोनी त्यांच्या खातीर. रेशा अस्नोडकर जाता आमच्या चकदे रावंडचे विनर आणि ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट, फोणेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो स्पेशल प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. नानोडा हांगासर श्री सातेरी पुरमार देवस्थानात घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगा सोंपता. चडांचो देव बरें करूं म्हणटा डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांकां, तशेंच तुमकां सगळ्यांक आनी हांगासरली पंच नीलम हांकां, जेंच्यांनी आमकां हांगासर खूब मदत केली. तशेंच प्रताप उगवेकर हांकां, जेंच्यांनी फूल कॉर्डिनेशन करून आजचो कार्यक्रम हांगासर आयोजीत करून घेतलो. आनी तुमकां सगळ्यांक जी वेळान वेळ काडून ह्या कार्यक्रमान उपस्थित जाली. फुडल्या भागान आमी रोखडीच मेळटली तुमच्या वाठारांत. तो पर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हांव वतानूच रावला. राव मातशें लेटस्ट म्हण बेका बी गोळ येवच्या पयलीं म्हण, नाल्यार ही हांगा कोणा घालता. का काकाचं मूळ 15 ऑगस्ट मुद्दाम नासलो. कितलो चित्तले न्हू उलयतले. 40 सेकंड अशेंच जातले मगो. बेळगांव या आरे शोरूम बेळगांव. फुगडो बी मारलो प्रायज मेळ्ळा म्हणून. अरे बिडी खोन ती सारकी. यो साडी आता सारकी केल्या आता. नाही पडोंक ना मरे त्यांना. चलपाक आवडना. म्हाका टेन्शन येता, म्हाका साडी बी खोन शिकली. रा बाबू, मम्मा लेस घेतली तुझ्या खातीर.